म्हारगाय तेंगशेर पावल्या, शेतां करप परवडना, उत्पादनाचो खर्चूय हाताबाहेर गेला। ताका लागून सरकारान भात शेती खातीर आधारभूत किंमत वाडोवन दिवची कुडतरेच्या शेतकारांनी मागणी केल्या। शेतकारांक शेतां रोवपा खातीर वेगवेगळ्यो अडचणी येतात। शेतां मेरेन येवपा वचपा खातीर रस्तोय ना। सगळेच वटेन हाल जाल्यात अशें शेतकार सांगतात। 4 कडेन आमची लार्ज स्केल म्हणजे हे जाता, पॅडी कल्टिवेशन जाता आणि आमचो MLA आतां फाटली कितली 15 वर्सां जालीं तो आमकां फ्री मशिनरी दिता हार्वेस्टिंगाची आणि ट्रॅक्टर्सूय हे दिता, ट्रॅक्टरूय दिता। पूण तो कॉस्ट समज पळोवपाक गेलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक शेत रोवपाक जो हें जाता ते खूब फार्मरांक इट इज नॉट इवन फिजिबल। तेंचे एक रोवपा जाय म्हणून रोयताय ते, सो तितूनय भितर आतां रोयताय तितून ते हितून रस्त्याचो एक प्रॉब्लम, आमचे एक्सेस रोड कितें कोणा कितें भात व्हरपा जाय जाल्यार निवन तें हाडपा जाय, रोड्स इज अ बीग प्रॉब्लम। सेकंड थिंग आसा उदकाच्यो वाटो, जेन्ना समज चुकोन चड पावस पडलो तेका आउटलेट्स हॅज टू बी डन प्रॉपर्ली, ड्रेनेजीस तें एक आसा। ग्रे हेडेड स्वॅम्प हेन म्हणून एक बर्ड वीच इज डिस्ट्रॉईंग द पॅडी, शेत कातरून उडयता, सो तेजेरूय मातशें सरकारान लक्ष घालचें आनीक तेजेर कितें एक सोल्युशन काडचो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूय हेजेर आमकां कितें सोल्युशन दिवचें, कित्याक जेन्ना पळय ती बर्ड्स डिस्ट्रॉय करता इट इज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन आनीक जेन्ना एक फावटी कट करपा लागली शेतान कांयच उरना, सो तेजो आतां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चोय म्हणजे रोवपाक शेत हें करता तेन्ना एक 6 रुपीज तेका लागताय शेत रोवपाक आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज गिवींग सबसिडी कॉम्पेन्सेशन वीच दे आर सेयिंग इट इज 4 रुपीज, सो ऑलरेडी तेका एक 2 रुपयांचो लॉस जाता, म्हणजे कांय जायना जावन समज तेका शेतान हितून कितें जालें जाल्यार ही इज गेटिंग एटलीस्ट 2 रुपीज प्रॉफिट। सपोर्ट प्रायस जो आहा तो लास्ट इयरूच फ्रॉम 20 इट हॅज बीन रेज टू 22 रुपीज पर kg। हांव मागता की एटलीस्ट तो 25 रुपीज तरी जावचो म्हणून, कित्याक जेन्ना तुमी आतां हें सगळें म्हारगाय जी वाडटा ती चोयली जाल्यार शेत रोवन तांकां समज 8 आनी 1 रुपी समज ते फार्मरांक मेळटा, इट इज नॉट वर्थ। आमगे सरकार एकूच रिक्वेस्ट, मिनिमम सपोर्ट प्रायस 20 रुपया तो एटलीस्ट एडवर्टायज करतो। आज बटारवाडा पासून 20 रुपया जालो, पूण भात 22 रुपया जाल्यार 10 वर्सां जावपाली, 2 रुपया ते वाडयल्या तेज्यात कांय जायना। मुगे एकूच रिक्वेस्ट सरकारा कडेन, जाता तेशें आमी सपोर्ट कराय। आज इलेक्शना पळय तूं आश्वासन दिताय कितें म्हूण जातलें, मिनिमम सपोर्ट वाडटलो। आज चोवपाक गेल्यार जायत लोकांनी शेत पुरोवन पेट्रोल पंप गायले, थोड्यांक स्विमींग पूल गायले। मुगे सरकार एकूच रिक्वेस्ट, जाय नाल्यार सांग, आमी तेंच कोताय मुखार वचोन। आज आमगे MLA आमकां जाय सपोर्ट करता, दोंगरार पासून शेत रोवपा आमकां कांय न्ही। आमगे MLA रिजिनल फ्री दीत आमकां जायत सपोर्ट आहा, ताका लागून आमकां शेत मातशें परवडटाय, पूण 22 रुपयाचें शेत रोवपा आमकडे जायनाय।